आमी सगळे जाण जेजूक नमस्कार करुया. दिमी घालून ताची सोरशीं आमचे दोळे लावन ताका आमी बोजया. ताका आमी आर्गां दिवया. ताची महिमा आमी वाखाणया. जेजून आमकां बागयोन फ्रांसीस शेवेरच्या विनोतीन सगळें बरेंपण दाखयलेलें आसा. इबेजोणेंत सगळे रॉयल कॅरेबियन ह्या तारवांचेर बोटींचेर जे वावुरतात तितले जावन देवाक आर्गां दिवंक हांगसर जमलेले आसात. पूण आनिकूय जाण आसात तांच्यान येवंक जावंक ना, पूण फुडें येतले. पूण घरा सावनूय ते पळयतले आनी भाग घेतले. तर तांकां आनी आमकां सगळे जाणांक देवाचो आशिर्वाद मेळच्याक हो वेळ आमी देवा बरोबर जेजू सवें सारया. वय जेजू, सगळे पृथ्वीर आसा तितलें तुवें रचलाय आनी तूं सगळे वस्तू जियेताय. तूं सगळे वस्तू मदें आसाय आनी आमी तुका उफाट समुद्रांत अणभवलेलो आसा. एक तारू एकदम ल्हान व्हडूय आसलें जाल्यार दर्यांत समुद्रांत एकदम ल्हान. पूण तूं आमकां तुज्या हातांत दवरताय आनी सांबाळटाय. कित्याक तूं ल्हान जावनूय आमच्या काळजांत आसुनूय आनी सगळ्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी आसुनूय तूं सगळ्यांवून व्हडूय. वय जेजू, हे कोरोना वायरस स्टार्ट जाल्ल्याक सगळ्यांच्या जिवितांत भिरांत उप्रासलेली आसली आनी तेन्ना सगळीं जाण भिरांतीन जियेतालीं आनी आमी कितले भिरांतीन जियेताल्या. पूण तुजेर आमचो बावार्थ आसा म्हणटोच आमी आमचें काळीज तुकाच उक्तें केल्लें आनी सगळी आमच्यो खोंती दास्ती तुज्या हातान घालून तुवें आमकां शांती हाडलेली. आमची काळजां तुवें शांत करून आमकां तुवें तुजे गोठायेन भरलेले. तुजे मायेक आमी केन्नाच सोडूंक ना. दर दिसा तेर्स करून बरोबर आमकां एकामेकाची गोठाय मेळ्ळी. कित्याक तूं जंयसर आमी तुज्या नांवान एकठांय जाता थंयसर तूं आसाय म्हणून हो अणभव घेवन खरेपणी तुवें आमकां राखलेली आसाय, आमकां सांबाळलेली आसाय.
हो अणभव आमी घेतलेलो आसा जेजू. तुका आर्गां आनी दिनवास दिता आमी. तुवेंनूच आमकां सांगलां माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या आवेस्वरांत 28 ते 30 वळीन सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. वय जेजू, जेन्ना आमी कोश्टांत आसलेल्या आमी तुका उलो मारलो आनी तुवें आमकां सांबाळ्ळें. आमकां वायट विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं. हो अणभव तुवें आमकां दिलोलो आसा म्हणून तुका आतां आर्गां दिवंक आमी हांगसर आयल्या. कित्याक बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत सदांच मागता, तो आमकां राखता, तो जावन आसा आमचो गोंयचो पाय. ताचेर आमचो भावार्थ आसा आनी ह्या भावार्थांत आमी सगळीं जाणां जियेता. आमच्या कुटुंबाक तुवें राखलेलें आसाय, सांबाळलेलें आसाय. तीं खोंती दास्तीन कितलोचो त्रास काडीत आसलेलीं, पूण तांकांय तुवें समाधान केलीं. आमी तांकां फोन करून सांगलें की तीं तितलीं कासावीस जावची गरज ना, मागात आमचे पासत, पूण देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी आमचे अधिकारी जे आसात ते आमकां बरे भाशेन पळयतात. आमकां कांय वायट जावंक दिनात. क्वॉरंटायन केल्या उपरांत आमी सगळे जाण एकसूरपण कशे भोगताले, पूण त्या वेळार तुजो सांगात आमकां सदांच आसलोलो आनी तूं आमकां केन्ना सोडिनाय. तुवें आमकां म्हणलें म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. वय जेजू, तूं आमकां इतलो चिटकोन आसलेलोय की आमकां कसलेंच वायट तुवें कोसलूंक दिवंक नाय. ह्या वायरसांतलें तुवें आमकां सांबाळ्ळें आनी आमी परत गोंयांत आयल्या आनी आमकां कोणाकूच वायट जावंक ना. तरी पूण आमी काळजी घेता आनी आयज तुका आमी वंदूंक आयल्या. कित्याक ह्या स्थळार आमचो गोंयचो सायब, गोंयचो पाय जियेता आनी आमकां सगळ्या जाणांक राखता. वय तो तुजे सोबें मेलो आनी तुजे सोबें पुनर्जीवन जावन ताची कूड तुवें आमकां हांगसर दवरलेली आसाय आनी ती आमकां धीर आनी आदार दिता, घोटाय दिता आनी आमकां सगळ्या जाणांक सांबाळटा. कित्याक तो सदांच मागण्यांत आसतालो, सगळ्या लोकां पासून तो मागतालो आनी आजून पर्यंत तो मागीत आसा आनी ताच्या मागण्याचो फळ आमी चाखलेलो आसा. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सुरी तूं म्हाका व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्को ना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी घोटाय दिताय, आदार दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळे मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल, म्हजें पात्र उपोट भरोन ओत्ता.
सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण. सगळे जाण आतां आमी थोडो वेळ बसून बसया. आमचे हात अशे एकवटून उंटयेन दवरया. पाट स्ट्रेट दवरया आनी आमचे दोळे जेजूचेरूच लावन प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची चिंतनां, आमची भावना, आमचे अणभव, आमच्यो आठवणी, आमचे मनोभव, एटिट्यूड्स, दास्ती खोंती, आमचें पातोक सगळें जेजूच्या ताब्यान सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर जेजूचें नांव घेवन ताचेर आमी दवरया. सुस्कार काबार जायसर भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणून हें सगळें भायर काडया. सुस्कार पोत्तून भितर घेतना ताचेर जें आमी ताका दिलेलें आसा तितल्याचेरूय तो आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सगळें कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवया. भावार्थांत आमी ताचेर ही नदर लायता आनी तो आमकां पळयता. हेच भाशेन ताचे सवें रावन हांव जें कितें म्हणटा तें तुमी आयकात खरें, पूण तुमचें सगळें भितरलें आहा तितलें जेजूचेर दवरून तो तुमकां तातूंतली सुटका दितलो आनी तुमचें जिवीत तो अदीक आनी अदीक भितरल्यान नितळ निर्मळ करतलो आनी तो जो तुमचे सवें जियेता तो अदीक आनी अदीक परजळूंक लागतलो. आनी हे परी ताची शांती तुमचे सवें वस्ती कोत्तली. ताची घोटाय तुमच्या सांद्यांनी बरोवन येतली आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाचें जिवीत जावंक लागतलें, कित्याक आमी हे परी देवाचीं भुरगीं जातलीं. खूब पाटी आमी भावार्थान जियेता खरें, पूण आमी आमकां जाय पळय तशेंय कोत्ता, चुकता, पातकान पडटा. मागीर देव आमकां पोत्तून आपणाशी ओडून घेता, कित्याक तो आमचो खरो मोग कोत्ता आनी चड करून पातक्यांचो. आमी मनीस म्हणटात कोणें वायट केलें जाल्यार तांकां आमी भायर येता. ताणें सगळें बोश्टयलां म्हणटात तांकां आमी पयस दवरता. देवाच्यान तें करूंक जायना, कित्याक देव आमचे भितरूच जियेता. सगळें आमी जें अणभवता तितलें तो अणभवता आनी हे परी ताका दूख आमी दिवंक लागता.
पूण जेन्ना आमी शिंतिदान येता तेन्ना आमी ताचेशी परतता आनी तो आमकां आपले विंगेन घेता आनी म्हणटा ह्या फुडें ते भाशेन करिनाकाय. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरया, जी आमी पातकां केलेलीं आसा चिंतनांनी, उतरांनी आनी खोदण्यांनी, ती सगलीं ताचे स्वाधीन करया ह्या वेळार. आनी आमी आतां सगळे पोत्तून दिमी घालून बरोबर देवाक वाखाणूंक आमी एक आमच्या बापा म्हणया. बरोबर. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो तो. प्रार्थुया. देवा, एका ओजापा संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक
आनी हे वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. Amen. Page number 10, A21. नवे गीत रोचून गाया, परमेश्वराक वखाना, शेकान शेक प्रितुमेवोर, देवाक गितां गाया, परमेश्वराच्या माना, गितां गायो ना गोडा, वयर काळात नाव देवाचे, परगोटात दारोन ताचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमकां माये मोगाचो योकार दिता. दर दिसा आमी मिसान वांटो घेता. म्हणचें कितें? जेजूच्या जिवितान आमी एक जावंक लागता. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या खोरण्यांनी, आमच्या जिवितांतल्यान ताका एकवटोन आमचें जिवीत दर दिसा आमी ताचे बरोबर सारूंक आमचें जिवीत ताका भेटयता आनी तो आपलें जिवीत आमकां भेटयता. तर आयज आमी देवाक आर्गां दिवंक आयल्या. पयले सुवातेर भाग्योन पियस दावो श्रेश्ठ गवळी हाचें फेस्त आमी समोर उमता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक देव आमकां आपयता, कुरपेन बोत्ता, देणी आमची उदीकान उदीक आपल्या मोहिमे पासत वापरूंक तो आमकां संदी दिता. आनी जेन्ना आमी आमची सगळी देणी ताका दिता तेन्ना तो खरेपणी तांचो बरो वापर करता आनी आपली इगोज मातये पासत तो बरेपण दाखयता. आयज आनी एकूय कारण आसा. कांय म्हयने आदीं आमी देवाक आर्गां दिवंक आयलेल्या आनी मागूंक आयलेल्या आर्गां कित्याक हें पेस पिडा कोरोना वायरस 19 तें सुरू जाल्या उपरांत आख्ख्या संवसाराक भिरांत पडलेली. पूण आमी देवाक आर्गां दिलीं कित्याक तातूंतल्यान तो आमकां आपलें बरेपण दाखयतलो म्हणून. आनी ताणें दाखयलेलें आसा. सगळे जे आमचे तारवटी भाव आसात तांचे पासत आमी एक मीस भेटयलें. तांचे पासत आमी मागलें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरे कडेन आनी आतां भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरे कडेन आर्गां दिवंकूय आमी जमलेले आसा. सगळ्या संवसाराक जे रॉयल कॅरेबियन आसात ते भाव आमचे म्हणटात आमचे पासत हे मीस आनी आमचेच पासत न्हय पूण आमचे सगळे वांगडी आसा तांचे पासत हे मीस आमी भेटयता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. तुमकां सगळ्या जाणांक
कितले बरे अणभव ह्या दिसांनी मेळ्ळेले आसात. तुमची काळजां खरीपणी देवाच्या मोहिमेंत आनी देवाच्या मोहिमे पासत उल्हासतात. पूण ह्या वेळार मिसान अदीक खोलायन वांटो घेवच्याक आमी थोडो वेळ जेजू बरोबर सारलो, आमची पातकां ओळखून घेतली. पूण ती आतां ओळखून आमी कबूल करया आनी देवाच्या ताब्यांत करया आनी आमी सगळे जमलेले आसा म्हणटून देव आमकां तातूंतली सुटका दितलोच. तो सगळे जाण हात जोडून दोळे धांपून काळजान थावन आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद आमी घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा सोर वस्तूंच्या दोनयांक क्रिस्ती बावार्थ उपट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सोबे सगळो संवसार नवसरून एकठांवंक बागयोन पिवसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक तुवें सुर्गीचे जाणवायन आनी गवळीक दिरान बोरलोय. ताच्या उपदेशां आनी देखी पोरमोणे चलून
आमकांय आमचो क्रिस्ती बावार्थ निर्बेल बाळगून दवरूंक आनी ह्या बावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकूंक आतां तयार जालेलीं आसा. आमचें काळीज सगळेंच देवाच्या उतराचेर धरून आमची मनां उजवाडाय म्हणून ह्या वेळार आतां आमी देवाचें उतर आयकोया. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें आडांनी भरलोल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरोन दवरलो. तांचे मदलें सगल्यांक तांणी म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याचे जमनीर खूब खूब आडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलोली. तांणी म्हाका म्हणलें, मनशाचे पुता, ही आडां जिबी जावंक शकता? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणाय सर्वेस्परा दोनया. आनीक एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या आडां विशीं संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या आडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या आडांक दोनी सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातोल्यात. तुमचेर हांव शिरां तोरां घालतलों, तुमचेर मांस वाडोवचें करतलो आनी तुमकां कात येवशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातोल्यात आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमून येतोल्या. म्हाका आज्ञा केल्ल्या प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दितासतना बोबाट जाली, कोटकोट जालो आनी हाडांक जोडोन आयली. हांवें पळयलां आनी ती शिरां तोरांनी भरलोली म्हाका दिश्टी पडली. तांचेर मांस पडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. तांणी म्हाका म्हणलें, स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता, संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, स्वासा, चारूय वारांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांचेर स्वास सोड, तांकां जिबेशी जावं दी. तांणी सांगलोले प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवंत जाली आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली, एक व्हड आनी एक वरिश्ट पलटोन. तेन्ना तांणी म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, ही आडां आख्खे इस्रायलाचे घराणे. ती अशें सांगून भोंवतात, आमची आडां सुकल्यांत, आमचो बोरवांसो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे परजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या त्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. म्हजे परजे, तुमचे फोंड उक्ते करतोच आनी तुमकां फोंडांतली भायर काडटोच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमून येतलो. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवंत जातोल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत पावयतलो. हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी वळखूंक पावतल्यात, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. म्हणया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यांत ती दुस्मनाच्या चोपक्यांतल्यान
निबारल्यांत ती उदेंतीतावन आनी ओस्तमतेतावन उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यांत ती जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मीत नासलोलो. वरोण्यांत जंगलांत हेवटेन तेवटेन ती भोंवताली फिरताली. ती काण करूंक जाता तसले शाराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागलो, तांकां ताण लागलो, ती जीव सोडूंक पावलोली. जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मीत नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आट्टाविटेंतली ताणें तांकां निबारली आनी ती काण करूंक जाता तसले शारांत पावसर बरे मार्गान ताणीं तांकां चलयली. जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मीत नासलोलो. ताचे मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणेलो आत्मो तांणी दादोशी केलो, भुकेलो आत्मो तांणी बरे देण्यांनी भरलो. जबाब सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माय मोग मीत नासलोलो. उद्गार तुजे वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. सादुकींक ओगे केले म्हूण आयकून फारीजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतिपाळ केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तूं मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी सुमूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान जेन्ना आमकां रचली तेन्ना ताणें कित्याक म्हणून आमकां रचली? कित्याक ताका आपलें बरेंपण, आपलो मोग आमकां दिवंक जाय आसलेलो. आनी ह्या मोगांत आमी जिवन ताचें सगळें कितें घडटा, कशे भशेन देव आसा तो अणभव आमकां दिवंक ताणें आमकां आपल्या सारकी घडलेली. पूण ताणें मात आमकां एक गूण दिलेलो आसा. हो गूण एकदम म्हत्वाचो. कसलो तो गूण? स्वतंत्रपण.
आमी सगळे फ्री आसा त्यो आमकां जबरदस्तीन आपल्या सारकी जावंक आपल्या बरोबर येवंक तशें करूंक ना ताणें आमकां ताणें ते भाशेन घडोवंक ना आमकां स्वतंत्रपणी ताका अणभवच्याक ताका जाणो जावच्याक अणभवांतल्यान ताचो मोग चाखच्याक आनी त्या मोगांत आमी दुसऱ्यांचो मोग करच्याक दुसऱ्यांची सेवा करच्याक हाका लागून ताणें आमकां घडोवन हाडली पूण हें अशें घडलें ना कित्याक आमी सगळीं जाणां जाणो कशे भाशेन आमचोच अणभव असो आसा की आमी दुसऱ्यांचें चिंतना आमचें चिंतता खूब पाटी तशें जाता पूण जितले पाटी आमी दुसऱ्यांचें चिंतून तांचे पासत आमी बरें कोत्ता तेन्ना आमकां कितली दादोसकाय मेळटा आनी कितलीं जाणां आमी तशीं कोत्ता आनी हातून आमकां म्हणूंक जाता खरेपणी जसो तुजो केलाय मोग तसोच तुवें पेल्याचो केलोय आनी हातून देवाची येवजण आसा जेन्ना आमी दुसऱ्याक आमची म्हणून समजता हांवूच म्हणून समजता आनी ताचो मोग कोत्ता तांचो मोग करूंक आमी जियेता तेन्ना तांकां बरें कोत्ता तेन्ना आमकां आपशींच बरेंपण जावंक लागता आनी तें उपजावंक लागता तुमकां हो अणभव घडलेलो आसतलो जेन्ना तुमी तारवार आसतात तेन्ना कितें जाता खूब थंयचो चलता तुमी जाणात तें पूण तें सगळें चलता आसतनाय तुमी एकामेकाक पावतात केन्नाय मोड जालें केन्नाय तुफान आयलें तेन्ना तुमी सगळे तुमचें आपलेपण विसरता आनी एकामेकाक मदत करूंक सोदतात आनी कोत्तात तुमी तेन्ना सगळ्यान बरोबर आसतात वय तशेंच जावंक लागता आनी तशेंच जावंक जाय पूण आपलेपणाक लागून आमचे मदें तशें जायना ह्या कारणाक लागून देवान आमकां कितें सांगलां जाणाय आमी खूब पाटी दुसऱ्या सवें देवाचो मोग आशेता ताणें सारकें परफेक्ट जावंक जाय मोगान म्हणटा आनी ती जेन्ना परफेक्ट ना मोगान मागीर आमी निराशी जाता वय ताका लागून पयले सुवातेर आमी देवाचो मोग सगळे आमच्या काळजान सगळे आमच्या जिवाच्या बोळान सगळे आमच्या शक्तीन सगळे आमच्या मनान पयलो देवाचो मोग अणभवूंक जाय आनी हो एकदम सोंपो पयल्या वाचपान सांगलां जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवना तेन्ना आमचें सगळें गोरटान जाता आमचीं हाडां कशीं फोडलेलीं आसतात कित्याक सांत पावलून कितें म्हणलां जाणाय आमी आयकलां हें पातक मरण हाडटा मरण म्हणजे कितें देवा सरशी तर आमी ना जाल्यार ह्या जिवितान कसलो फायदो आसा आमी सारकीं बेजार जाता आमी नाका जाल्लें करूंक लागता आनी हें अणभवलेलें आसा आमी आमचे मदीं दोनूय भाग कशे केन्नाय आसतात उप्रासतात तेन्ना देव परतून आमकां आपल्या ताब्यांत करता सुस्कार ताचो पवित्र आत्मो दिता आनी आमकां परतून आपल्याशी ओडून घेता आनी ते भाशेन जालें की ना त्या अणभवांतल्यान आमी शिकोंक जाय हें म्हत्वाचें आमी चुकता खरी आमी वायट कोत्ता पूण तातूंतली आमी परतून उठूंक जाय देवा सरशी येवंक जाय ताचे सरशी आमी सगळ्यांनी आमचें दवरूंक जाय आनी तो मागीर आमकां त्या अणभवांतल्यान दाखयतलो फुडें हे भाशेन करचें न्हय पूण फुडें दुसरीं पावलां मारूंक जाय तसले प्रसंग आयले की ना तातूंत आमी पडूंक फावना पूण ही घोटाय कोणाची देवाची पूण आमी कितें करूंक जाय आमी थोडो कश्ट घेवंक जाय आनी आमी घेता घेना न्हय आमी सगळीं जाणां हे भाशेन आमचे प्रयत्न चालूच आसात आनी ताका लागून देव आमकां म्हणना तूं परतून परतून उबारता आनी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां मॅच्युअर जाता तर आमी पळयलां हें तर आमकां सगळें बरेंपण करूंक जाय म्हणून ते भाशेन करपाचें पळय आयज हो सांत जो आसा तो एक साद्या घराण्यांतलो ताचो पाय एक शेतकामती आसलेलो पूण हो भुरगो देवान ताका नेटयल्लो ताका एक इतली बरी हिकमत आसलेली ताची स्मरण शक्ती म्हणजे मेमरी इतली बरी आसलेली की रोखडेंच ताका सगळें भितर कळटालें आनी तो एकदम सादो आसलेलो एकदम साद्या
स्वभावाचो कांय ताचे मदें गोरव नासलोलो, एकदम खालतो आसलोलो, पूण एकदम घोट म्हणजे फर्म आसलोलो. कितें ताका चलोन नासलेलें तेन्ना तो कडक शिस्तीन वागतालो. शिस्त ताचे मदें आसलेली आनी निर्णय घेतना एकदम खडेगांठ. कोणाच्यानूच ताका हालोवंक जायनासलो. कित्याक लागून? कित्याक तो सगळें स्पश्ट पळयतालो आनी ते भाशेन जावंक जाय म्हणटालो. आनी हाका लागून ताणें इगोर्ज मातयेन, आमचे इगोर्ज मातयेन इतलो वावर केलेलो आसा सगळे बाबतीन. आदल्या काळार म्हूण न्हय, पूण ताणें साक्रामेंता विदेशी, मिसा विदेशी, गायना विदेशी, सगळे पळय आर्ट आनी कल्चर, म्युजीक आसा इगोर्जेचे, तातूंत ताणें भाग घेतलेलो आसा. सगळ्या डॉगमा मदें ते शिकोवण आसा पळय ती इगोर्जेची, ताणें हे भाशेन खूब केलेलें आसा इगोर्जे पासत. म्हणटच साद्या मनशांक देव उपजयता आनी मागीर ते देवाचें व्हडपण करतात, पूण आपूण सदांच खालते रावतात. ताणें कितें म्हणलें जाणाय, सगल्यो वस्तू आमी जेजूशी हाडूंक जाय आनी जेजू सगळ्या वस्तू मदें सगळ्या जाणांक दिवंक जाय. हे भाशेन आमी तेच भाशेन केलेलें आसा. तुमी कितल्या जाणांनी ह्या दिसांनी हो अणभव घेतलेलो आसा. तुमचे पळय बॉसीस आसात, ताणें तुमकां कितलें बरेंपण दाखयल्लें आसा. ते तुमचे सुरशीं येवंक ना, पूण तुमचे बोटींत तुमी तें अणभवलेलें आसा. तुमकां सगळें बरेंपण दाखयल्लें आसा, क्वॉरंटायन केल्लें आसा, पूण त्या क्वॉरंटायनान तुमकां खूब पाटी एकसूरपण भोगूंक आयलेलें आसा. त्या वेळार कोणें तरी तुमकां बरें उतर म्हणलां आसतलें आनी तुमकां बरें दिसलां आसतलें, ताका लागून तुमकां उर्बेवंत जालें आसतलें. हे भाशेन तुमी बरें केलेलें आसा. सादे जाण आमी, पूण देवाचो आत्मो आमचे सगळें आसा आनी तो आमकां बरें करूंक प्रयत्न दिता आनी प्रोत्साहन दिता. तर आमी देवाक आर्गां दीत रावया. तुमच्या कुटुंबांकूय ताणें घोटाय दिल्ली आसा, तांकां सांबाळलेलीं आसा, राखलेलीं आसा. खूब जाणां एकदम भिरांतीन पडलेलीं, कितें जातलें तांकां, हिंचूर वेतले ते, आतां मोत्तेले काय, उत्तेले काय, येतेले काय ते, हे भाशेन कितल्यो धास्ती आसलेल्यो, पूण देवान त्यो सगल्यो शांती पावयलेली आसा. तुमकां परतून घरा हाडलेलें आसा, सगळें तुमचें बरेंपण केलेलें आसा. तर आमी देवाक आर्गां दीत रावया. आनी आयज आमकां सांगलां ते प्रमाणे सदांच देवाच्या सुस्काराचेर, स्वासाचेर आमी ध्यान मन लावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. जशे भाशेन एका आणयेंत आमी उदक घालता आनी ती आणी साफ करता, तेच भाशेन जेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता, सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडात, सगळें भायर सोदतलें आनी आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावंक लागतलें. आनी हे भाशेन आमचीं पावलां आमी फुडें जेजू सवें मारूंक लागतलें. सगल्यो वस्तू जेजू सवें हाडया आनी जेजू सवें आमी त्यो पोत्तून दिवया. हे भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. आनी हे भाशेन जियेल्या म्हणटोच देवाक आमी महिमा दीत रावतल्या आनी सगळें बरेंपण आमकां, आमच्या घरच्यांक आनी दुसऱ्यांक मेळटलें. हें सगळें आमचें सवें घडच्यांक आमच्या हात अशें उंटेन दवरया. एकूच मिनट आमी जेजूक हाजीर जावया आनी सगळें आमचे भितरलें आहा तितलें ताचें स्वाधीन करून देवाक आमी व्हड मान दिवया. ह्या वेळार ताका एकवटून रावली म्हणटोच ताची शांती आमचे सवें उदीक वाडटली, ताचो संतोश आमचे सवें वाडटलो, ताची उर्बा आमचे सवें वाडोंक लागतली आनी आमी देवा सारकीं उदीक आनी उदीक बरेपणांत जिवंक लागतले आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कन्यांनी. प्रत्येक मिसान आमी वांटो घेता तेन्ना ही देणी आमकां देव दिता, आमचे वायटपण पयस कोत्ता आनी आमकां बरेपणान बोधता. आमकांच न्हय, सगळ्या आमच्या कुटुंबाक ताणें बरें करचें म्हणून मागया. आमचे इगोर्ज मातये पासून आमी मागया. सगळे आमचे फुडारी आसात ते उदीक आनी उदीक जेजूचे प्रतिनिधी जावन आसात, ताचे सारकेच ते जिवंक आमी तांचे पासून मागया. पूण आमच्या घरादारांनी
आमी वडील जावन आसा, आमी पाय माय जावन आसा, आमी तेच भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत दवरून आमच्या भुरग्यांक आनी दुसऱ्यांक बरेपण जेजूचें दाखोवया आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी. हे भाशेन आमी नमुने जावया आनी आमी जालेले आसा. तर देवाक कारगां दिवया, वाखाणया, आनीकूय बरें करूंक आमी ताचे कडेन कृपा मागया. जीं कोण दुयेंत आसात, आमचीं घरचीं, दुसरीं, आमचे इश्ट मित्र, जे आमचे बरोबर काम करतात ते, तांचे सगळ्यां पासून आमी मागया. देवान तांकां आमच्या मागण्यांतल्यान बरेपण फावो करचें, कुडीचें, मनाचें, आत्म्याचें बरेपण, पेकोवणी तांकांय दिवची. जे कोण अनाथ आसात, विधवा आसात, जांकां कोण पळोवपाक ना, जीं कोण मेंटल जाल्लीं आसात, ह्या सगळ्यां पासून मागया. कितें म्हणून तांचें जिवीत देवान तांकां राखची आनी सांबाळची. जांकां जेवण मेळना, ह्या दिसांनी घरदार ना, रस्त्यांचेरूच आसात, पावसान भिजतात, ह्या सगळ्यां पासून मागया. पूण आमच्या देशाकूय आनी देशांतल्या लोकां पासून मागया. खूब चलता आमच्या देशांत, बरें आनी वायट. तर आमी आमच्या देशा पासून मागून सगळें बरेपण आमच्या फुडाऱ्यांक आनी सगळ्या कुटुंबांक फावो कर म्हणून आमी देवा कडेन मागया. संवसारांतूय खूब चलता, पूण हें सगळें चलता कित्याक लागून? आपल्यापणाक लागून आनी हे भाशेन आपलेंच चिंतून. वय सगळ्यांनी दुसऱ्यांचें चिंतचें आनी देवाच्या मोहिमे पासत जियोवची आनी देवाच्या मानामेंता पासत ताणें वावुरचो, हे पासत आमी तांचे पासत मागया. आनी तुमकां बरें केलेलें आसा देवान, तर तुमी देवाक बरें करूंक आवडेतात. तुमचें फूल ना पाकळी तुमी दिवंक सोदतात देवाक, तुमचो वावर दिवंक सोदतात, तर देवूय तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां अदीक सुफळ करतलो. सर्गपरीदार देवा, ही सगळी आमची मागणी आमी तुका उबारलेली आसा, पूण आतां आमी ह्या आमच्या आख्ख्या संवसाराच्या लोकां पासत मागता. सुरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाणें उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक वरपून दिवया. Page number 38, C24. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरफुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन
पवित्र बापा, आमचे समर्पण दोन स्वीकार कर आनी बागयोन पियोसाचे शिकवणेक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूच्या बेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान सेवूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावंक ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोड बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजून तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी येवत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. ह्या वेळार जे आमचे भाव आनी भयणी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून अंतरलेलीं आसा तांचो उगडास करया. जीं कोण अंतुरणार पडून आसात तांकांय देवान रोखडीच पेकोवणी दिल्या प्रमाण मागया. जीं कोण जाणटेलीं आसात आनी तांकां कांयच करूंक जायना पूण दुयेंसान खूब कश्टवतात ओ जाणटेकायेक लागून तांकां देवाचो आलाशिरो गोठाय मेवची म्हणून आमी तांचे पासत मागया. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा म्हणून तो हे मागणें आमचे सवे म्हणटा आनी आमकां आपल्या पवित्रपणान भाग दितात. ते प्रमाणे आमी ताची कूड जावंक लागता. आनी हे परी जशे भाशेन ताणें आमचो मोग केला तेच भाशेन आमच्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता. कोत्तान आमी हो अदीक करच्याक आतां ताचे गोठायेन बरोवन येवच्याक सगल्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें अमूलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 54, D13. Jesu boria golia, Jesu swadik molia, sorgit out to diuloi, sodom magailoi, poloi hauti sheli, tuka tukon gili, tuje tai vor maga, poi sorung sornaga, poloi hauti sheli, tuka tukon gili, tuje tai vor maga, poi sorung sornaga. आमचे दोळे बंद करून जेजूक आमी आर्गां दिवया. कित्याक देवान भाग्योन फ्रांसीस शेवाच्या मागण्यान आमकां राखल्यात, सांबाळल्यात, सगळें बरेपण आमकां फावो केलेलें आसा आनी आमकां पोत्तून आमच्या घरा हाडलेले आसात. हेरूय आमचे भाव आयलेले आसात, आजुनूय येवपाक आसात. सगळ्या जाणांक आमी जेजूच्या मोगान एकवटाय आनी आमचें सगळें जिवीत जेजूक आमी भेटोवन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारया. आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जेजूकूच आमी पयलो वयलो स्थान दिवया. आनी हे परी ताच्या राज्या पासत, ताच्या मोगा पासत आमी जियेतल्या आनी हातुनूच आमकां आनंद, शांती, बरेपण, उर्बा आनी यश मेळटलो. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपडो गिरास करूंक भाग्यवंत पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गवळ्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पोसणा वरवीं आमचो बावार्थ थीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता, कित्याक तुमी हे मीस सगळ्या तारवट्यां पासत दिनवासनेचे मीस करून भेटयलेले आसा. देवाक आमी आमचें जिवीत ओपून दिलेलें आसा आनी देव आमचें सगळें जियेता जेजू वरवीं. तर आमी ताच्या मोगान सदांच रावया, एकामेकाचो परामर्श करया आनी एकामेकाक तेंको आनी घोटाय दिवया. एकसूरपणान न्हय, पूण बरोबर जेजू सगळें एकामेका बरोबर रावया. तुमकां सगळ्या जाणांक बरेपण हांव आवडयतां आनी मागतां आनी सदांच आमी मागतले हांव, कित्याक भाग्यवान फ्रांसीस शावेर हांगसर आसा आनी तो तुमचे पासत मागता. ह्याय फुडें तुमकां आनिकूय बरें मेवल्या पुरो म्हणून मागया. कित्याक आतां आमी जाणो कोरोना व्हायरसाक लागून सगळेंच विस्कटलेलें आसा, सगळें सारकें ना, पूण आमी घट रावया आनी भावार्थान फुडें पावलां मारया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोरपोदेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान रावंक तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार.
page 91, F12. Deva mondirantli आता कुशल जाण देवा शांती बाय सरून घरा वेता Hallelujah.